संतोषान पवित्र सभे तुका भेटो येता सोमी दया तुसा ताका मेळो जीवित तुझे ताका भेटो काळो की रास बलिसाना सर्गीचे रास अस्पर्शाला देखून बोका तुझ्या सोन्या सर्वोलेचे देणे हाडून संतोषान पवित्र सभे तुका भेटो येता सोमी दया तुझा ताका मेळो जीवित तुझे ताका भेटो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सौवे आसू. तुमचे सौवे आसो. गर्भेस्त स्त्री तिने प्रोत्सव जावच्या घडये तिका येणो येवच्या बरी आज पवित्र सभा संभ्रम चलयता आणि थोडेच दीस उरले. क्रिस्त आमचे मोदें ह्या फेस्ताच्या रुपार येवचो आसा आणि हाका लागून आमच्या कॅथोलिक पवित्र सभे मोदें एक पवित्र सभा आसा मिलानाची सांत आंब्रोजियन पवित्र सभा म्हणटात. त्या इगर्ज मातेंत ह्या आयतारा जेजूच्या मायपणाचे ह्या देव माता हिची परब आमी जी जानेवारीच्या 1 तारखेक करता ती परब आयच्या दिसा संभ्रमतात. कित्याक मोरी आवय जावची आसा. भाऊ भयणीनो, ही बरी खबर मोरयेची मात्र न्ही, आमच्या हरी एकल्याची. आमी देवाक घेवचे आसा. देव आमचे मोदें येवचो आसा. हरी एका युकरिस्तांत हें घडटा. तरी पूण पवित्र सभा आमकां एक रेग्र दिता. पवित्र सभा आमकां सगळें लितुर्जीक वरस दिता. आमी लागशिल्ल्यान देवाचो अणभव करच्या खातीर. देखून ह्या घडये बगुया, देव ह्या आमच्या समुदायांत आसा. देव आमच्या जमतींत आसून आमचे मोदें येवंक अत्रेकता. देखून आमची काळजां म्हणून ताका तयार करया. आमचें तें आसलें उणेपण वळखून घेवया आनी आमच्या पदकाचे बोगसाणे मागया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो हांव सांगता, मनान चिंतून तोंडार विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्या. होमचो अपराध, होमचो अपराध, होमचो व्हड अपराध. ह्या पासून वसदास अंकवार बरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सर्वेस्परा देव तुझ्या दुतान आमकां कळयलें देखून
जेजो तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणा जाल्या. ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं पुनः जिवंतपणाच्या वैभवाक आमी पावूंच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवोस चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. मिका प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. अशें म्हणटा सर्वेस्पोर, पूण तूं बेतलेहेम एफ्रता, जुदाच्या कुळया मदें तूं भोव ल्हान, तरी इस्रायेलाचेर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो. ताचो आरंभ न्हय आतांचो, बगार भोव पुर्विल्या काळांचो. देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जायसर सर्वेस्पोर तांकां सांगतलो. उपरांत ताचे उरलेले भाव इस्रायलिताशी परतून येतले. सर्वेस्पोराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रतापान तो तीर रावतलो आनी आपल्या हिंडाक सरयतलो. ती सुरक्षीत वस्ती करतली, कित्याक तेन्ना तावन ताची पदवी पृथ्वीच्या शिमा पर्यंत पावतली आनी तोच शांती जातलो. देवाचे उतर हे उपकार. देवा आमकां एकठांय कर, तुज्या मुखा मुळाचो परजळ आमचेर फांकर. देवा आमकां एकठांय कर, तुज्या मुखा मुळाचो परजळ आमचेर फांकर. ऐक आमकां इस्रायलाच्या गवळ्या, केरबवय सिंहासनार बसून आसलेल्या. तुज्या मुखा मळाचो परजळ आमचेर पडोन दी, तेत्वा सोडवण आमकां लागतली. देवा आमकां एकठांय कर, तुज्या मुखा मुळाचो परजळ आमचेर फांकर. दळबराच्या देवा आमकां फोडकन पळय, सर्गांत नदर घाल. इन कोलेचे लागीं येवन भेट कर, तुज्या उजव्या हातान ल्हान व्हड केल्ले दाखोलीन बलगून सांबाळ. देवा आमकां एकठांय कर, तुज्या मुखा मुळाचो परजळ आमचेर फांकर. देवा आमकां एकठांय कर, तुज्या मुखा मुळाचो परजळ आमचेर फांकर. सांब पावलोन हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, ह्या पासतच आपूण संवसारांत येताना क्रिस्तान म्हळें बलिदानां आनी अर्पण तुका नाका जालीं, पूण म्हाका एक कूड तुवें तयार केली. होम बलियो आनी दोश परिहाराचें बलिदानां तुका मानवाली नान. तवळ हांवें म्हळें, पळय हांव आयलां, पवित्र ग्रंथाच्या कवळ्यार
म्हज्या विशान बरोवन आसलेले बरी. देवा तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. पयलो तो अशें म्हणटा, बलिदानां आनी अर्पणां, होम बलयो वा दोश परिहाराचें बलिदानां तुका नाका जालीं वा तुका ती मानवली नात. उपरांत तो म्हणटा, तुजी खुशी करूंक हांव आयला. तशें म्हळ्यार तो पयलींची आराधना स्तुती रद्द करता आनी दुसरी एक स्थापीत करता. हेच कुशेक लागून जेजू क्रिस्ताच्या कुडीच्या एकच फावटी केल्ल्या बलिदाना मरपात आमी पवित्र जाल्या. देवाचें उतार हें. देवाचें वरपकार. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य तू बाळो मोरी, स्तुती फावो जाले. कित्याक तुजे ताम जल्मालो, नीती सो सूर्यो. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. थोड्याच दिसांनी मोरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धांवधावी गेली. थंय जाखारीच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिणें नामान केलो. एलिझाबेथीन मोरियेचो नामान आयकतच तुजे कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली. आनी एलिझाबेथ पवित्रत्म्यान भरून व्हडा ताळयान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सोम्याच्या मातेन म्हजे भेटेक येवचें हें भाग खंयतान म्हाका फावो जालें. तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानान पडटच म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडून येतल्यो म्हूण सतमानतेली तूं कितली भागी. तवळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोका थंय संतोशान उडता. कित्याक आपले किरकोळ चरणदासीचेर तिणें दया दिश्ट घाली. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. मोरी धांवधावी त्या जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशाक गेली. भरती गरबेस्तीन आना वय पूण थंय गेल्लीच तिणें मोरयेक एलिझाबेथीक नामान केलो. आनी मोरयेचो नामान आयकतच एलिझाबेथीच्या कुशव्यांत आसलेल्या बाळकान संतोशान उडी मारली. आतां बाळकान संतोशान उडी मारी जैतर खंयच्या नमुन्याचो खंयच्या जिन्साचो नामान मोरयेन केलो गाय. आतां तुमच्या मदें ज्या कोणें भुरग्यांक जल्म दिला, आवयो आसात ह्या गर्भेस्तीने आसात, तुमच्या त्या गर्भांत भुरग्यान एकच फावटी कितें लात मारीचे जाल्यार या पांय मारीचे जाल्यार या कितेंय थंय जायचे जाल्यार भायल्या मनशाच्या एका नामानान या आमी ग्रिटींग म्हणटा तातूंत जायचे जाल्यार खंयच्या नमुन्याचो नामान हो जालो गाय.
पळया भाऊ भयणीनो, गुड मॉर्निंग. अळे आमी येदोळ जेमून आसा. आतां परत्यान म्हणटा, भाऊ भयणीनो, गुड मॉर्निंग. जावं इंग्लीश भाशेन. शर्मा वेळार या मिसा वेळार गुड मॉर्निंग अवकाश ना. कित्याक मिसाच्या सुरवेर याजक क्रिस्ताच्या नांवीन तो येता, तो म्हणटा आमच्या सुम्या जेजूची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. आतां हांवें एपटी गुड मॉर्निंग म्हणून तुमी म्हाका फाटीं जाप दिनातल्याक हांवें कितें प्रतिक्रिया दाखोवन म्हणटात की हांवें परत्यान गुड मॉर्निंग म्हणटाना 100 ताळे आयकले म्हाका गुड मॉर्निंग म्हणून. पूण आतां एक घडयेक उडास करा. मिसाच्या सुरवेर हांवें म्हळें, याजक जावन हांवें म्हळें आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो म्हणटाना म्हजी तकली कैंगी आसून तुमचेय सवे आसो. हांवें म्हळें जावंक पुरो. आनी तूं एक कारण आसा, जर तर आमच्या काळजांत सोमी हाजीर आसो तो उडकी मारिना, कित्याक म्हाका ह्या नामनाचो अर्थच खबर ना. सदांचें जालां. ताका लागून आमच्या वाटेर आमी आतां मिसा उपरांत जावंक पुरो तुमी खंय हांगा थंय हांगा मेळिल्ले हांगा पुरा गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग आनी पुरा म्हणटा आमी. आनी आमकां सदांचें जालां देखून गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सदांचें जालां. पूण मोरयेच्या नामानांत कितें विशेश आसलें देखून ती तिची सैऱ्या मदली एकली ती आयल्या देखून फकत सैऱ्या मदली म्हाका भेट करूंक आयल्या म्हणून सांगच्या की चड करून मोरये थंय जेजू आसुल्लो. देखून वडांनी दोगांनी मात्र एकामेकाक नामान करून या बरें सुख दूख उलोवचें मात्र न्ही, तांच्या दोगांयच्या कुशव्यांत आशिल्ल्या बाळकांनी सयत एकामेकाक विश केलें. देखून जुवावन कांय एलिझाबेथच्या गर्भात हाडून मुळां जावंक पुरो. हांवें जस्ट घडून सांगचें, आबळे तुज्या पयलें येवचो हांव तो, उपरांत तुका हांव वाट तयार करतलो. आतां कित्याक एलिझाबेथी उतर प्रायर ती गर्भेस्त आसा. भाव भयणीनो, देवाचो नामान हो. देखून मरयेक मात्र तें भाग मेळ्ळें न्ही, आमकां हर एकल्याक हें भाग मेळटा. हें घडता हर एका येवकारिस्तां. देखून शुभ वार्ता परगट करच्या पयलें याजक परत्यान म्हणटा सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आतां परत्यान एपटी म्हणटा शुभ वार्तेच्या नमुन्यारच पळया कंदारा रुपारच म्हणया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. पळया आतां हांवें प्रस्तावान दिलें या सांगलें देखून आतां तुमी तुमचे सवे आसो म्हणटना भोवशा तुमी काळजा मनान म्हळें कांय ना तर जाप दिवच्याक तरी हो आसा फरक. देखून आज परत्यान जाणा जावया तोच देव ह्या वाचपा वरवीं ह्या येवकारिस्ताच्या संभ्रमा वरवीं आमकां परत्यान आमकां नामान करता. मोरी 2000 वर्सां आदीं चारित्रीक जावन ती गर्भेस्त जाली आनी पवित्र सभेन तिका ह्या सगळ्या तिणें वय म्हणल्या खातीर तिका मान केला, मान करते आसा. आज आतां परत्यान मोरी गर्भेस्त जायना कित्याक क्रिस्त एक फावटी आयला, तो सासनाक आयला हेब्रेवकाराचें पत्र आमकां सांगता. पूण आज ही बरी खबर हो नामान देव आमकां दिता. आमकां आतां तुमकां भोगतागी दादल्यांक म्हणूंक पुरो फादर हें कितें उलयता, पूण आमकां भोगतागी आमी ती गर्भेस्त आसची मनशां आमकां देव नामान करूंक येता. आमच्या काळजांत गर्भांत म्हळ्यार आमच्या काळजाच्या गर्भांत देव वस्ती करता. हो आसा गुट नातालांचो. देखून मोरयेन एलिझाबेथीक भेट केल्ल्या वेळार थंयसर तांकां तक्षणांच समजलें ही भेट सदांची बेश्टीच भेट न्हय, ही पवित्र भेट. देव आमच्या भेटेक येता. देखून हाचे पयलें वचपाचे दिश्ट घालया
पूण तूं बेथलेहेम एफ्राता, जुदाच्या कुळयामध्ये ल्हान तूं, तरी देव तुजी भेट करूंक आयला. देखून कोणेच आमच्या मध्ये चिंचे नाका, ओ हांव एक 4 दीस उपास करता जाल्यार हांव भाग्यवान, हांगा याजक आसात, ब्रदर आसात, या आनी कोण ती भाग्यवान ना. आमच्या मध्ये असली किरकोळांतली किरकोळ सयत हे पवित्रपण जोडूंक योग्य. देव आमच्या किरकोळ आसल्या, तूं ल्हानांतली ल्हान कुळी जावंक पुरो, म्हळ्यार तूं आमी कोणेंय गण्य करिनातले व्यक्ती जावंक पुरो, पूण तुज्या आनी म्हज्या बेटेक देव आज येता आनी देव ही बरी खबर घेवन येता. देखून भाऊ भयणीनो, आजच हांवें म्हूण येत हॅपी क्रिसमस. देव आमच्या मदें, इम्मानुएल, देव आमच्या मदें. पूण आणखी एक 5 दीस आसात, या 6 दीस आसात. देव आमच्या मदें आतां कशें, त्या कुशव्यांत आशिल्ल्या भुरग्या बरी. परवां तो परगट जावन येता. देखून ही वेळ घडी आमी तयार करची. त्याच सांगता देव घडये पुटी. आतां थोड्या वेळान याजक परत्यान म्हणटा, सर्वेस्पर तुमचे सुवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. खंय उबारची ती आमी? आमची काळजां ह्या मिस्तेरा थंय उबारुया. देव परत्यान आमच्या मदें एक जावंक येता. देखून ह्या मिस्तेरा खातीर देवाक अर्गां दिता आसतना आयच्या दुसऱ्या वाचपांत जें कितें आमकां सांगलां उगडास करया. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र सांगता, क्रिस्तस आमचे मदें तो मनशाचें रूप घेवन आयलो म्हणटा आसतना आनी मुखार आमकां त्या अर्गां बलिदानांची, अन्न बलिदानांची आनी गरज ना. पोरण्या सोल्यान जायतीं बलिदानां सांगल्यान, ती बलिदानां गरज ना. कित्याक? ताची संपूर्णाय क्रिस्ता थंय आसा. देवाक देवाचें मोण जिखच्या खातीर ही बलिदानां भेटयताली. आतां ही सकट बलिदानां आमच्याच सैमान म्हणल्या बरी. कित्याक? आमी ती देवाची कृपा घेतली मनशां, आमच्या थंय ती पूर्ण जातात. देखून अर्गां दिवया. परत्यान आमची कूड, आमचें काळीज देव ताचें मंदीर करता. देखून हरी एका ह्या आदवेंताच्या काळार हांवें सांगची उतरां पापा बेनेडिक्ट 16व्याची. तो आमकां उगडास करून दितालो. आतां उतर प्रायरा पावला तो आमकां उगडास करून दितालो. जेजू बाळकाक त्या गर्दनाच्या गोट्याच्या कावणेंत दवरच्या पयलें आमच्या काळजाच्या कावणेर दवरया. जेजू बाळकाक त्या गर्दनाच्या गोट्याच्या कावणेंत दवरच्या पयलें आमच्या काळजांत दवरया. आमची काळजां मोना ताचें योग्य स्थान. देखून मीस आनी उपरांतले मुखासून वरच्या पयलें एक अर्दे मिनट खरेपणी आमी मागया. मिसाच्या सुरविल्या कंतारांत आमी म्हळें, ये सोमया ये. आतां 4च दीस उरल्यात, 5च दीस उरल्यात. एक घडीभर सकाळां परत्यान ध्यान करया. एलिझाबेथीक बगुल्लो तो संतोष बगया आनी क्रिस्ताक म्हणया, आमचे थंय तूं ये. आनी क्रिस्त आमचे मदें आयलो तेन्ना आपापिन्स पवित्रात्म्याच्या देण्यान सकट बदलतले. कित्याक? मरी आयिल्ल्या वेळार एलिझाबेथ सयत पवित्र आत्म्यान बरोवन आमी सदां मागचे मागणें आसा न्ही, ना मानवरी एक रुपये बरयल्ले, ना मानवरी एक रुपये बरयल्ले म्हणचे मागणें पवित्र आत्म्याच्या बळान एलिझाबेथेन म्हणलें तें. देखून आमी कितलेय पुटी तेर्साच्या वेळार नामान बरी म्हळ्यार आयच्या दिसा ती नामान बरी म्हणच्या पयलें आमकां बगूंक जाय देवाच्या आत्म्यान म्हजे थंय कितेंगी प्रभाव गेला आनी मरी आपल्या पुताक घेवन म्हजे थंय भेटोवंक आयल्या. देखून तिका काळजा मनांत हांव म्हणया नामान मरये. कित्याक आमच्या सर्वांच्या तर्फेन तुवें क्रिस्ताक घेतलोय, तोच क्रिस्त आमच्या हर एकल्याच्या मनांत येवं. उबी रावया आनी आमचो भावा तुसां सांगया. सतमंता देवाक सर पदवीदार बापा सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुता आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यावर गर्भेत समवलो
आमकां आर्मोर येता हांव जल्मलो पोंस पिलाता घालतानी कस सोंसले ताका खुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका आनी केपेलो तो मेल्या म्हणून देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो वचून जिवंत जालो सर्गा सोडलो सर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांचवे आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कॅथोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकदार खातक्यांचे भक्षणे कुडीचे जिवन फोण ससनाचे जिवीत आमेन. तीच मोरी आपल्या पुताक घेवन आमची भेट करूंक आयल्या देखून आमच्यो सगळ्यो गरजो तिचे मुखांत्र आमच्या सर्गींच्या बापा थंय आमी उबारुया. बापा पवित्र सभा सोलोन वरच्या आमच्या पाप साहेबाक बिस्पांक याजकांक धार्मीक भाव भयणींक आनी लायकांक सतानितीच्या आनी मानवीय मौल्यांनी भर म्हूण मागता. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. राजकीय वावरांत मेतेर जाल्ल्या सर आमच्या भावा भयणींनी लोकांच्यो गरजो समजून तांच्या गरजा आकांतान पावोवंक तांचे ते निस्वार्थ मनोभाव रुपीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजीच्या गरजेवंतांक आनी निराधाऱ्यांक आमी सदांच आदार दिशे तशेंच एकामेकाच्या कश्ट आकांतान स्पंदन करूंक आमकां तूं प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या बोवारी वस्ती करच्या अक्रिस्तांव भावा भयणी थंय आमी उदार मनाची जावन आमच्या क्रिस्ती सेवेच्या करण्याद्वारी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची खरी वळख तांकां दिवंक आमकां तुजे कृपेन भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. कोरोना आनी हेर मारेकार पिडे वरवीं कश्टांतल्यांचेर तुजी काकुळतीची दिश घाल तांचो भावार्थ घट कर. तशेंच पिडेस्तांची साखरी करच्या सर्वांक तुज्या दराळ आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांक समाधान पाठय. आमची कुटुंबां तुका समर्पिल्ली मोगाची बिडारां कर. आमकां समेस्तांक सेवेच्या स्पिरितान भरलेली कुटुंबां कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हे घडीभर हे मुखले 5 दीस आमच्या मोती खाडया आमी जायतीं हेरांक नामान करतेली हांव म्हळ्यार जावं पुरो आमच्या वॉट्सॅपांनी आमच्या मोबायल मॅसेजींनी हॅपी क्रिसमस म्हूण धाडटली हांव मॅसेज. आमची भुरगीं घरांनी गर्दनाचो गोठो तयार करतलीं. हे आमी आमच्या घरांनी एक नेकेत रूम काडयतले हांव. हे सक्कड गुर्तू आमच्या नामानाचे. आमी हेरांक आनी आमकांच बागी नाताल फेस्त म्हूण मागचे. देखून ही सक्कड तयारी करच्या सगळ्या आमच्या भुरग्यांचेर वडांचेर प्रायस्तांचेर देवाचे आशिर्वादां पडूं म्हूण मागया. सर्गींच्या बापा करीस आमची बरी खबर म्हूण तुवें तुज्या पुताक धाडलोय आनी ताच्या हाजीरपणान ताणें सर्व नमुन्यांचे याज्ञ संपूर्णायेक पावयले. आज आमी परत्यान हो येवकरिस्त भेटयत आसतना आमच्या मोदें तुज्या पुताचें हाजीरपण खरेंच भोगूंक आमची काळजां मनां तुजे थंय उबारूंक बरें मोन तरस आनी ह्या वरवीं आमचें हें नातालांचें फेस्त उर्बेस्त जावं हें आमी मागता तुज्या पुता क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. Dogowanso harnaya स्वीकार कर बापा. वायनागांचो harnaya स्वीकार कर बापा. आमकां सास बेजयता स्वीकार कर बापा. जीवन है पावन कर
स्वीकार कर काणिक मोगाची आमचे कुलपेशी गो दैविक देवी सर्गीची. म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचे हे बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मानाने महिमेक आमच्या त्या पवित्र शरीराच्या दावा सर्वस्वर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुझ्या पवित्र आत्म्यान भगवंत आंकवार मोरयेची कूस सुफळ केली. तुझे वेदीचेर आमी दवरल्यांत ती देणी त्याच आत्म्या वरवीं पवित्र कर म्हूण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. देवाचो नामान परत्यान वडताळ्यान सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटले. उतरांवर त्या मोगान आंकवार मायेक ताणें सांबाळलो. जुवांवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतस ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक सुंतुसान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केले. तो आमचे मोदे येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळून आमी सगळीं गितां गावून वाकन्नेची. देखून आतां देवदूतां आनी सर्गींच्या सदळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी दुःखाचं, उत्सर्गी दुःखाचं सर्वेश्वराचे नावी येतात आकाश. उत्सर्गी दुःखाचं, उत्सर्गी दुःखाचं. बापा, खरोच तुम पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सोमेस्त मनशां पासोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात.
भावार्थ सुगूट परगटुया. जेसू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनः जीवंत हो आम्ही प्रगटा तुझ्या एका सुम्या जेसू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनाची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पाऊल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुआर मरिये देवाचे माये सांगती भाग्यवन जुजे ती सोपती भाग्यवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेधार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससनाक. आमच्या सुरुंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयिल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज संपय तुझी कुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या आमची धांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां धाडलें करून दीव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अतिरेक्तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येत आनी रासवो चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सौभे आसूं. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. संसाराचे पाप काढलेले आमची देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमची देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी.
ही जावन आसा देवाची शेळी, संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे म्हणिल्लीं आमी सुभागी. Sumiał tym wytrącił makał powana, tudzie obran fraka balajki meldeli. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Muso atmo santo sta, Deva moja tarukatai bullasta. Muso atmo santo sta, Deva moja tarukatai bullasta. Sukti wontan mochetai vichitra kelyam. ठाकुरताची भक्तांचे संतत संतते, दुबळ्या बऱ्या वस्तूंनी दादोशी केल्या. क्रिस्तान रित्या हातांनी पाटी सारल्या. मोसोवत्मो संतोस्ता, देवा मोच्या तारुकातय बुल्लास्ता. Mosuvatmo santosta, Deva mucha tarukatai bullasta. Israela kapnaso adativnailo, Apleka kultisoto ugras karnaso. Zamai matuka Baba, Zamai matuka Krista, आणि पवित्र आत्म्यां सदा सर्वदा. मोजो आत्मो संतोस्ता, देवा मोच्या तारुकातय बुल्लास्ता. मोजो आत्मो संतोस्ता, देवा मोच्या तारुकातय बुल्लास्ता. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, या तुझ्या जेवणांत वांटो घेवन तुझ्या सुखांत सासनाक आमकां वांटो मेळटलो म्हूण आमी बरवशान भरल्या. आमच्या सुरुंदराच्या जल्माची परब जितली लागीं लागीं पावता तितली व्हड व्हड जावं आमची भक्ती. या आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. दयकन बसात. मोगाचेनो ह्या हप्त्यांत आमी क्रिसमस फेस्त आचरण करता.
आनी ह्या फेस्ताची मिसाची वेळावळी ह्या रितीर आसा. 24 शुक्रारा सांजेर 7 वरार हांगासर आमी कॅरल्स गावंक प्रारंभ करतले आनी 7:30 वरार सांजेर संभ्रमीक क्रिस्मसाचे रातीचे मीस आसतले. 25 तारीख सोनवार हांगासर सकाळी एकच मीस आसतले 7:30 वरार सकाळी. 6 वरांचे मीस आसचे ना. तशेंच सोनवार जाल्ले निमती सांजेर 6 वरांचे मीस आसचे ना. कित्याक हर एकल्यांक तांच्या फिरगज्यांनी क्रिस्मसाचें आचरण करूंक आपोवणें आसता. त्या देखून केवल क्रिस्मसाच्या दिसा सकाळी 7:30 वरार मात्र मीस आसतले. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाच्या आशिर्वादां स्वरुपी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसो. आशिर्वादा खातीर तकली बागाया. जेजू संवसाराच्या उजवाडा तूं एकलोच जिविताचो रस्तो आमकां दाखयताय. आमी तुज्या उजवाडान सोलोवंक नाव पातका मरणाच्या मार्गावेली आमकां काडूंक ये. जेजू आमचे भोंवतणच्या मनशांक घरांत वाड्यांत गांवांत तुजो उजवाड आमी फांकोवंक ना. तुजेशी आमकां आमची शर्मोडाय पयस कर आनी तुज्या कृपे बेसावांनी आमकां भर. आमचो सर्वंदार मनशा सैब घेवंक आयलो म्हूण तुमी संतोशान भरल्यांत. तशेंच महिमेन परतून येतलो तेन्ना तुमकां तो सासनीक जिविताचे इनाम दिव. आनी सर पदवेधार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे सोमे सदां आसो. ह्या सकाळी फुडें मरये बरी धांवून धांवून तुमी हांगा इगर्जेक आयल्यात. आतां धांवून धांवून घरा पाटी वेता आसतना उगडास दवरा. क्रिस्त तुमचे सांगाता आसा आनी तुमच्या सांगाता आसलेल्या क्रिस्ताक तुमी तुमच्या नामाना वरवीं तुमच्या हास्या वरवीं हेरांक दितात. देखून वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. जेसू आमच्या सोम्या सरय आमकां पत्याक धन्या. अमृत आमच्या जिवाच्या ये सोम्या आमच्या. Shakura nasam kevis sorinata ye Jesu amcha somya sorayamka patyanganya amritamcha jivacha सोम्या आमच्या. मोगाळ पुत्रा सोवे अवतार बरी आशिर्वाद Băghem cu săgeruini, vă rugăm ceva, am ce dus mănantele, Bapace, Putece, Povitrat Meșanavi, Amen.